नमस्कार. ह्या दिसांनी आमी पळयतात की लोकांची जी लायनी आसा त्यो गॅस एजन्सीच्या दारार लागलेल्यो आसात. लोक पॅनीक जाल्ले आसात आनी LPG गॅस ही लोकांची जी आसा ती अत्यंत आवश्यक अशी वस्तू आसा. जिवन जे आसा ते लोक पॅनीक जाल्ले आसात आनी सिलिंडराचो सांठो आसा तो घरान करून दवरपाक सोदता. आता ही गॅस आमकां खबर आसतली ही सगळी खाडी देशांतल्यान येतात. ती म्हळ्यार कतार, कुवेत, सावदी अरेबिया म्हळ्यार USA, USR ह्या देशांतल्यान जी आसा ती आयात करून आमी हाडटा. जी ओमनची खाडी आसा ज्या रुटांतल्यान समुद्रांतल्यान आमची जी गॅस जावं आमी क्रूड ऑयल हाडटा तो रस्तो सद्या इरानान जो आसा तो बंद केलेलो आसा. कित्याक तर युद्धाक लागून अमेरिका, इज्रायल आनी इरान हांच्या भितर चल्लेलें युद्ध. आता हे युद्ध कित्याक लागून चल्लां हेजेर आमी कोंकणींतल्यान आमच्या मायभाशेंतल्यान सविस्तर म्हायती आमी जाणून घेवया. आमी सगळ्यान पयलीं इतिहासान या. इज्रायल आनी इरान हे शत्रू दोगांचे एकामेकाचे कित्याक हेका लागून आमी तेंच्या इतिहासान आमी पयलीं वचून या. इज्रायल देश जेका आतां आमी फिलिपिन्स नांवान वळखतात. म्हळ्यार दोनूय सायडीन इल्लो इल्लो फिलिप्स देश आसा आनी ताच्या मदीं आसा इज्रायल देश. एका काळान हो पुराय जो 60 वर्सां पयलीं आमी म्हणटात जावं 70 वर्सां 80 वर्सां पयलीं पुराय जो भाग आसलो तो फिलिपिन्सचो आसलो. 1 ते 1,500 वर्सां पासून हांगासर जे आसा ते मुस्लीम राजा आसले तेंचें शासन आसलें आनी हांगासर लोक रावपी आसले ते मुस्लीम आसले. इतिहासान जर आमी फाटीं वचात तेज्याकूय फाटीं वचात जाल्यार जे लोक जे जुईज लोक आसा त्यांचो हो एक्चुअली देश आसलो. म्हळ्यार 4000 वर्सां पयलीं जुईज लोकांचो हो देश आसलो. पूण रोमन साम्राज्य जेन्ना आयलें जे जॉर्डन, जेरुसलम हे जे एरिया आसली ती ह्या जुईज लोकांची आसली आनी तेंचे ते धर्मस्थळ आनी तेंचे ते धर्मस्थान आसले. आनी हांगासर जे आसा ते आत्तां आमी सद्या पळयतात की 3 धर्माचे जे आसा ते धर्मस्थान आसा. मुस्लीम, ख्रिश्चन आनी जुईज लोकांचे. आनी ह्याच जाग्याक लागून जो आसा तो कितलोसोच कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा. पूण आमी ह्या जुईज लोकांचो पयलीं इतिहास जाणून घेवया. जेन्ना रोमन साम्राज्य आयलें तेन्ना ह्या लोकांचेर जे आसा ते अत्याचार जावपाक लागले. तेका लागून हे लोक जे आसा ते जळमाळीक पुराय जगान जे आसा ते पसारले. एक काळ आयलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आनी हिटलरान जे आसा ते पुराय जगाचेर जे आसा ते वॉर लादले आनी लाखांनी लोक आसा ते ह्या युद्धान मरण पावले. आमच्या भारतान पासून ह्या युद्धाक लागून लोकांक जे आसा ते मरण आयले. कित्याक तर आमचे लोक जे आसा ते ब्रिटिशांच्या वाटेन जे आसा ते झगडटाले. भारत आमचो देश जो आसा तो न्यूट्रल आसलो पूण तेंचे सैनीक आसले ते ब्रिटिशाच्या वाटेन झगडटाले. आनी जेन्ना हिटलरान पळयलें की जुईज लोक जे आसा ते बाकीच्या देशांक जे आसा ते सपोर्ट करता कित्याक तर हे जुईज लोक आसा ते मोठे हुशार आसतात. आमी पळयतात हे जुईज लोक इतले हुशार की 100रांतले जर आमी पळयत जाल्यार 100रांतले 50 जे शोध लायल्या ते जुईज लोकांनीच लायल्या. आमी गुगल, ईमेल, गुगल जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा, TV सारक्यो गजाली आसा, बल्ब सारक्यो गजाली आसा, जावं आमचे फोन जे आमच्या हातीन आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो ह्या जुईज लोकांचो शोध आसात. आनी इतले हे हुशार लोक. आनी हे हिटलराक जे आवडनासले आनी ह्या हिटलरान जे आसा ते 60 लाख जुईज लोकांक जे आसा ते सेकेंड वर्ल्ड जेन्ना चालू आसले तेन्ना जर्मनी, पोलंड ह्या सारक्या देशांनी जे लोक आसले तांकां जे आसा ते मारले. तेज्या उपरांत ह्या लोकांनी ठरयलें की आमी जे आसा ते युरोपियन लोकांक जे आसा ते सपोर्ट करपाचे. म्हळ्यार जे हिटलराचे ओपोज आसले आनी तेंच्यांनी अमेरिकेक जो आसा तो ब्रिटन आनी अमेरिकेक हांकां सपोर्ट दिलो. आनी तेन्ना अमेरिकेन ह्या लोकांक सांगलें की आमी तुमकां तुमचो देश जो आसा तो परत रिटर्न दितले. आनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जे आसा जपानाचेर जो आसा तो अणुबॉम्ब घालून सेकेंड वर्ल्डाची जी आसा ती सेकेंड वर्ल्ड जे आसा ते स्टॉप जाले. ताच्या उपरांत ह्या जुईज लोकांक बोटींनी भरून जे आसा ते फिलिपिन्स ह्या देशान हाडले अमेरिकनच्या सपोर्टान आनी ब्रिटिशांच्या सपोर्टान. आनी तांकां इल्लोसो ह्या देशान जो आसा तो जागो दिलो. पूण आमी 70 वर्सांक आमी पळयतात की मातशें करून इज्रायलान जो आसा फूल म्हळ्यार 70% जो आसा तो फिलिपिन्स इज्रायल करून उडयलो. हे जे आसा ते बाकीच्या मुस्लीम देशांक जे आसा ते आवडना जाले आनी ते म्हणूंक लागले की आमी फिलिपिन्साक जो आसा तो स्वतंत्र करपाक सोदता. ताका लागून इज्रायलचे सगळे जे आसा ते देश दुश्मन जाले.
एक फावट हेंच्यांनी ट्राय मारले की इस्रायलाचेर सगळ्या देशांनी जे मुस्लीम सायडीक देश आशिल्ले सिरिया लिबिया जावं UAE कतार हे सगळ्या देश जे मुस्लीम मेळोन ताचेर हल्लो केलो पूण इस्रायल बारीक देश आसून पासून ह्या सगळ्या देशाचेर ह्या सगळ्या मुस्लीम जे देश आसले तेंचेर तेणी आपलो विजय स्थापीत केलो ह्या सगळ्या देशांक तेणी हरयले कित्याक तर तेंच्या कडेन टॅक्नॉलॉजी आसली आनी आयजूय ते पुराय जगाक जे आसा ते टॅक्नॉलॉजी दितात आपल्या टॅक्नॉलॉजीच्या जोरार तेंच्यांनी अख्ख्या सायडीच्या मुस्लीम देशांक जे आसा ते भयभीत करून सोडले आतां ट्विस्ट हांगा आयलो आतां आमी पळयतात की 2 कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा UAE सावदी जो आसा तो मुस्लीम देशांचो आपूण किंग जावपाक सोदता तशेंच इराण पासून हेच विचार घेवन जो आसा तो फुडें सरलेलो आसा जेन्ना इस्रायल फिलिपिन्साचेर अत्याचार करतात आमी पळयल्यार फाटल्या दिसांनी ज्यो गाजा पट्टी आसा थंय इस्रायलान जे आसा ते बॉम्ब घालून कितलेशेच लोकांक जे आसा ते मारले हे सगळे इस्रायलाक फिलिपिन्साक स्वतंत्र दिवपाक लागून आतां फुडें सरलेलो फक्त इराण बाकीचे देश आसा ते अमेरिकेच्या भंयान कोणूच आतां इराणा फकत तर इराण देश जो आसा तो भियाना इस्रायलाक आनी जेन्ना जेन्ना फिलिपिन्साचेर अत्याचार जाता तेन्ना तेन्ना इराण जो आसा तो आवाज काडटा तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की कितलेशेच जे बॉम्ब आसा ते इराणाच्यान ते इस्रायलाचेर घातले जेन्ना हमासान एटॅक केलो आनी हमास जो आसा तो फिलिपिन्साचो एक ते म्हणटात की थंयसरलो एक आतंकवादी गूट आसा तांकां जे आसा ते इराण सपोर्ट करता तांकां मिसायलां दिता ताका लागून हे एकामेकाचे दुश्मन जाल्ले आसा आनी ह्या दुश्मनकायेन जे आसा ते आयचें युद्ध आसा ते आमी पळयतात की ह्या दुश्मनकायेक लागूनच जे आसा ते आयज युद्ध आसा म्हळ्यार इराण जे आसा ते फिलिपिन्साक जे आसा ते मुक्त करपाक सोदता आनी इस्रायल जे आसा ते हो फिलिपिन्स आपलो देश म्हणटा आनी ह्या इराणाच्या आपूण किंग जावपाक मुस्लीम उम्माचो किंग जावपाक लागून जे आसा ते आयज हे इराणाक भोगचे पडटात आतां तुमी म्हणटले अमेरिका ह्या युद्धान कित्याक अमेरिका असो एक देश आसा की तो सदांच आपूण किंग जावपाक सोदता आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्यात की सिंदूर जेन्ना आमचें ऑपरेशन चालू आसलें तेन्ना डोनाल्ड ट्रम्पान एक स्टेटमेंट दिलो की हे युद्ध जे आसा ते आपूण थारायलें म्हळ्यार प्रत्येक गजालीक तो आपूण मदीं येता आनी आपूण किंग जावपाक सोदतात तशेंच आयज तो इस्रायलाक सपोर्ट करून तो आसा तो इराणाक उद्ध्वस्त करून जगा फुडें एक दवरपाक सोदता की आपल्या फुडें कोणाचेंच चलचें ना म्हणून हेजो फटको जो आसा तो आयज आमी भारताक पळयतात आयज भारत जो आसा तो क्रायसिसान आयिल्लो आसा भारता कडेन आसा ते सिलिंडर आसा जी LPG गॅस आसा ती कमी प्रमाणान उरलेली आसात भारत सरकार प्रयत्न करीत आसात की जी गॅस आसा ती आयात करपाक पूण आमी क्रूड ऑयल आनी गॅस हितूर आमी डिफरन्सीस आमी पळयल्यार क्रूड ऑयल जे आसा ते आमी आमच्या भारतान हाडून रिफायन करता आनी कितल्याशाच देशांक इंडोनेशिया बांगलादेश जावं नेपाळ भूतान ह्या सारक्या देशांक जे आसा ते आमी एक्सपोर्ट करता ती आयज आमी बंद केल्लेली आसा आनी आमच्या भारतांतल्या लोकांक लागूनच जे आसा ते आमी आयज तेजी पुर्ती करपाक लागून आमचे कडेन स्टॉक दवरलेलो आसा पूण गॅसीचें अशें जायना गॅस जी आसा ती स्टॉक करून दवरूंक शकना चड आमी आनी आमचे कडेन ती क्षमता पूण ना जी आमी हाडटा ती आमकां डायरेक्टली युजाक घालची पडटा तेकाच लागून आयज आमी स्टोरेज केल्ली आमचे कडेन चड गॅस ना आमी आयज जे क्रूड ऑयल आसा तेजे क्रायसिसान ना पूण आमी गॅसी कडेन आयज आमी पळयतात की गॅसी कडची आसा ती गॅसी जी आसा ती आमच्या कमीच दिसाची आमचे कडेन आसा तेकाच लागून लोक जे आसा ते पॅनीक जाल्ले आसा आनी हो आशिल्लो ह्या युद्धा मागचो आनी आयज सिलिंडर जे आमकां मेळना तेजो इतिहास आनी जर तुमकां जर इतिहास आवडलो जाल्यार एक लायक बटन मारपाक विसरनाका अशीच वेगवेगळी म्हायती आमी तुमच्या फुड्यान हाडटले ती सुद्दां आमच्या मायभास कोंकणींतल्यान थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ